हांव आतां उतोड्डा लोयला वाड्यार आसा आनी हांगासर तुमकां दिसता एका मनशान कितलीं गोरवां पोसल्यात. गोरवां पोसून तो हांगा शेजारच्या लोकांक न्युसेन्स क्रिएट केला. कित्याक ते म्हणटात हांगासर शेणाचो वास येता, न्हवरेच हांगासर शेणाचो वास येता. हांगा लोकांक खूब प्रॉब्लम जाता अशें दिसून येयलां. तशेंच आमी देखलां की हांगासर क्रुएल्टी टू एनिमल्सूय जाता. थिंग शेणा वास येता सारको रावपा जायना. गोरा दार ओपन करपा जायना शेणा वासाचे. शेण हिंगा कितू गोर आहाय उणें 25 गोर हिंगा बांदताय, दीस रात भायर आसताय. शेण मुनाय शेण सगल्या पातळून पडलो आहा. आनी कंप्लेन केलें, पंचायता कंप्लेन केलें, हेल्था कंप्लेन केलें, हेल्थ डायरेक्टरा कंप्लेन केलें, हेल्थ मिनिस्टरा कंप्लेन केलें, कलेक्टरा कंप्लेन केलें, पोल्युशन बोर्डा कंप्लेन केलें. 2017 कंप्लेन कोताय ते नोटीस धाडटाय, कांयच एक्शन ना. 2017 कांयच एक्शन ना. सो हिंग आतां हांव हें करपा सोदिता मिडियाचेर, गव्हर्मेंटान कोणी तरी डिपार्टमेंट हेल्था डिपार्टमेंट आहाय तेमी नेसेसरी एक्शन घेवपा. कित्याक हें सगल्या हिंगा किमसां जाता. एक वर्सा हिंगा डेंगू पर्यंत जाल्लो, शेजऱ्या लोक इन्फेक्ट जाल्लो. सो हें गव्हर्मेंटान ज्यो हेल्थ डिपार्टमेंट मिनी हेल्थ डिपार्टमेंट आहा तेमी एक्शन घेवपा. हेल्थान 3 म्हयने तेंगे एक्टा प्रमाणे 3 म्हयन्यान एक पाटी हेका हें येवपा जाय, कितें इन्स्पेक्शना तें देखूय न्हय. पंचायत कितें म्हणटा म्हगेली? पंचायत कांय म्हणा. पंचायत आमी कितें कोतले काय म्हणटाय. पंचायताक कंप्लेन पयर मेयां सुद्दां हांवें कंप्लेन केलां. इतलो पावस पडल्या पासून भायर आसा तें म्हाका प्रॉब्लेम. मुगे प्रॉब्लेम कितें हिंग रावपा येना. हेल्था इशू आमगे प्रॉब्लेम कितें. ओके तें बांदपा जाय, भितर बांदपा, पूण हिंगा हेल्थाचें कोण तो गोठ पासून धाकटो आसा आनी गोरवां कितें रे तेम आन्सर करपा न्हू. पूण हेल्था कोण येताय तेम चोवपा जाय. ऑल तेम तरी कोण एस्केलेट करपाचें. हेल्थ बी केन्ना विजीट केलना? विजीट कोण चॅक केलना? कोण ते येताय कितें येताय एक कंप्लेन दिली जाल्यार 15 दिसान येताय हिंगा चॅक करपाक. 2 हेका इन्स्पेक्शनाक 2 दीस आहाय म्हळ्यार हेंक सगलें निवड करून दताय. कोण सांगताय तेंगा? पूण ते सांगल्यार काय आयकनाय दिसता. ते चोय तेंगे हे ऑथॉरिटीन एक्शन घेवपा जाय न्हू. कोण इश्यू आहा म्हूण कंप्लेन कोताय, पूण ऑथॉरिटी एक्शन घेयना जाल्यार ऑथॉरिटी हेल्थाको पावर आहा.